हो इश्यू जर पळयलो जाल्यार प्रेमानंद नायक 10 दीस उपाशी रावलो आनी कित्या खातीर रावलो गोंयचे खातीर. हो सांकवाळ फक्त एक इश्यू आशिल्लो जंय भुतानीचो प्रोजेक्ट येयलो सो कायद्याक मारून आनी लोकांचे विरुद्ध एक प्रोजेक्ट थंय लादलो गेलो आनी त्या खातीर थंयचे स्थानीक लोक प्रोटेस्ट करीत आशिल्ले खूब तेंप जालो चालू आशिल्लो. हें जर पॉलिटिकली पळोवपाक गेलें जाल्यार हें एक्चुली आमी खास करून जे बीजेपी विरोधी पार्टी सगळे आसा ताणें हें एनकॅश करपाक जाय आशिल्लो हो इश्यू. कारण प्रेमानंद नायक एक बहुजन समाजाचो खास करून तो एक भंडारी समाजांतल्यान बहुजन समाजाचो आनी तो प्रोटेस्टाक बसता 10 दीस उपाशी बसता म्हणजे फास्ट टू डेथ आनी 10 दीस एका प्रोजेक्टा खातीर विरोध करप आनी तो सुद्धा एक बहुजन समाजान इज अ बिग स्टेटमेंट फॉर अ गोवाज पॉलिटिक्स. नॉर्मली कितें करतात बीजेपी खंयचें जर प्रोटेस्ट कोणेनूय करूं ते म्हणटात ना हे चर्चीन प्रोटेस्ट केला आनी फक्त क्रिश्चन ओपोज करता आनी अशें ते करून ते कितें करताले एक्चुली बहुजन समाजाक आनी बाकी हिंदूक पोलरायज करताले. एक्चुली गोंय हें सगळ्यांचे जबाबदारी न्ही फक्त चर्चीचीच जबाबदारी न्ही. म्हाका दिसता जितली बाकीची धार्मीक संस्था आसा ती हिंदूची जावं मुस्लिमाची जावं इवन सीख सुद्दां म्हाका ते एकूच करता सांगता की एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करपाक जाय आनी गोंय सांबाळपाक जाय हो सगळ्यांचो उद्देश आसता. पूण बीजेपी परत लोकांची तकलेन घालता की प्रोटेस्ट जितले गोंयांक जातात ते फक्त चर्च जावं कॅथलीक करता म्हणून. उद्देश कितें तांचो की तांकां ह्या हितूंतल्यान बहुजन समाजाक कुशीक काडपाचें आसता आनी हें कंटिन्युअसली करता. तूं इलेक्शन पार्लमेंट जेन्ना सावथ गोवा ते हरतात ते हरले आसतना थंय बहुजन समाजाचो खूब रोल आशिल्लो बीजेपी हरपाक. पूण तेणी इमिजिएटली चर्चीचें नांव मुखार हाडलें की चर्चीन आनी पाद्रीनी प्रचार केलो म्हणून पडलें. पूण तें मान्य करपाक सोदनात लोकांक बहुजन समाजाक दाखोवपाक सोदनात की बहुजन समाज हो पयस वयता. सो हो जो प्रोटेस्ट आशिल्लो थंय एक बहुजन समाजाचो लिडर 10 दीस उपाशी रावता एक सरपंच तो आनी ही एक्चुली हेजो प्रचार जावपाक जाय आशिल्लो खूब गोंयभर. उद्देश म्हाजे थंय वयतकर म्हाज्या लक्षांत जेन्ना येयलें ही गजाल तेन्ना हांवें खुबशे लोकांक कॉल दिले खास करून बहुजन समाजाचे जावं भंडारी समाजाचे बाकीचे लिडर खुबशे पावपाक शकले ना. त्या दीस इलेक्शन आशिल्लें भंडारी समाजाचें आनी ते नॉमिनेशन फायल करप खूब गेल्ले कारणान थोडेच पावले. पूण तितूंतल्यान एक सिग्नल आमी बहुजन समाजाक सुद्दां दाखोवपाक सोदताले की एक बहुजन समाजाचो लिडर 10 दीस प्रोटेस्ट करता आनी ताका सगळे लोक सपोर्ट करतात. आनी त्या दीस बरें जालें की थंय लोकल जे कॅथलीक समाजाचे लिडर आशिल्ले ते येयले आनी तेणी सांगलें एका प्रेमानंदाक की तूं उपास फाटीं घे फाल्यां दिवाळी आसा आनी हें आतां बॅटन आमी हातीन घेतात आनी आमी एक चेन हंगर करून हें कंटिन्यू करता. म्हणजे एक चिंता पळय बीजेपी जी हिंदूची पार्टी म्हणटात ती दिवाळीचो बहुजन समाजाचो एक 10 दीस उपाशी आनी दिवाळी सो दिवाळी साजरी करपाक मुख्यमंत्र्याक जाय हांकां पडना ते फोन सुद्दां घेयना आमचे. वेरेज क्रिश्चन कम्युनिटी दिसता की ताणें दिवाळी साजरी करची आनी ते म्हणटा आमी उपासा बसता तूं उठ. म्हणजे हो एक कम्युनल हार्मोनीचो सिग्नल आनी गोंयच्या लोकांक कळपाक की गोंय राखपाक फक्त चर्चूच न्ही तर बहुजन समाज सुद्दां हेजे मुखार आसतलो आनी हें आसा पूण ते बीजेपी ते लिपोवपाक सोदता फक्त परत चर्चीचें नांव मुखार हाडून. सो तातूंतल्यान एक व्हडलो स्टेटमेंट केलो की बहुजन समाजाचो प्रेमानंद नायक 10 दीस उपासा बसलो गोंय राखपा खातीर गोंयचें एनवायरमेंट राखपा खातीर हेजे फाटल्यान तो हेतू आशिल्लो. आनी म्हाका दिसता सगळे जे बीजेपी विरोध पॉलिटिकल पार्टी आसा तेन्ना ह्या हेजो खूब प्रचारी जावन बीजेपीक आमी गोंयच्यान हद्दपार करपाक शकता. तुम्ही पळयतात GNH.